सुमिया तुका अर्गादिता दुनिया तुझो मोकता सुमिया तुका अर्गादिता दुनिया तुझो मोकता तुका अर्गादिता मुझो सोमी मोत मांडून घेता तुझो मोकता तुका अर्गादिता मुझो सोमी मोत मांडून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 Hongketa sumia sepodon wendita dunia aradan hongketa sumia sepodon wendita dunia aradan hongketa sepodon wendita मुझो सोमी मोत मांडून घेता आराधन करता सरपडून वंदिता मुझो सोमी मोत मांडून घेता आमचे दोन्ही हात उभा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 उघडपणाचे पुस्तक 14व अध्याय 7वी ओळ आमकां म्हणटा आकाश आनी भूमी सागर आनी उदकाच्यो झरी रचलेल्याक आराधन करा द्वितीय नियमाचे पुस्तक 6वो अध्याय 14वी ओळ आमकां म्हणटा आमचो देव आमचे मदें वस्ती करता मोगाचे भाव आनी भयणीनो आमकां हर एकऱ्यांक लसलेलो मोगाचो सोमी आमचे मदें वस्ती करता आमचे संस्कार तो आसा आमचे बोवारी तो आसा ताका आमी आराधन करचे ताका आमी स्तुती गावचे ताची आमी महिमा गावचे आमचे भाग देखून त्या सोम्याक आमी वळखून घेवया आमचो राय आमचो धणी आमचो सडवणदार आमी वळखून घेवया आमचो मान ताका पाठोवया आराधन सोम्या होगळाप सोम्या महिमा सोम्या तुझी स्तुती गाथा सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाथा सोमिया तुका
तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुजो सोमी मन मांडून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुजो सोमी मन मांडून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 कीर्तनाचे पुस्तक 103 आमकां वाचूंक मेळटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर मुझे अंतस्करण ताची स्तुती करूंक आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर ताचे उपकार स्तुती केदींच विसरा नाका सगळ्या ताच्या दळबारानो ताची कुशी पाळटल्या ताच्या सेवकानो सर्वेस्पराची स्तुती करा ताच्या कृत्यांची तुमी स्तुती करा ताच्या राजवडकेच्या सर्व जागांनी ताची स्तुती करा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती करा मोगाचेनो आमी हर एकल्यानी स्तुती करचो हो आईन वेळ ह्याच सोमयान आमच्या धनयान आमच्या रसनारान आमच्या पसनारान आमच्या जिवितांत केल्ली असर्यां आनी विजमितां ती जावन आसात मेजूंक जायना तसलीं आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळाप दी वय हो आत्मो जावन आसा देवान आमकां दिल्लो हो आत्मो जावन आसा ताचें आमकां दिल्लें तें मोलादीक दिर्वें तो आमी सांबाळतना त्या आत्म्यातावन आमच्या सोम्याक आमी आराधन करतना ताच्या लागीं आमी येता ताची आमी स्तुती घेवया परत आमी तेंच गांतार आमी म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा त्याच कांतारा मुखांत परत आमी सोम्याची स्तुती गावया आनी देवान आमच्या सोम्या मुखांत केले सर उपकारांक परत ताका आमी अर्गां दिवया आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो वैयक्तीक जिवितांत जावंक पुरो आमची मागणी आमची खामां आमच्या भुरग्यांचेर युवाजनांचेर हर एकल्यांचेर ह्या पवित्र जेजून बेसांवां वतल्यान ह्या सक्रामेंता मुखार येवन आमी दिंब्यांनी पडून नमस्कार करण ताचे लागीं आमी उपकार मागले ते सोम्यान आमकां फोव केल्यात देखून आमी सोम्याचो उपकार बावड्या ताची स्तुती करया परत आमचे दोनूय हात उबारन त्या सोम्याक अर्गां दिवया आनी परत गावया म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मोगळा जेजू मुझा देवा मुझे म्हज्या कुटुंबाच्या संध्यांचेर सोमिया खातीर आमी तुका अर्गां दिता म्हज्या जिवितांत तुवें आराधन केल्या म्हज्या जिवितांत तुवें उपकार दिल्या अर्गां जेजू होगळाक जेजू अर्गां जेजू होगळाक जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू वंदन जेजू हालेलुया हालेलुया तुजे लागीं येताना जेजू तुवें म्हाका शांती दिल्या समाधान दिलां तुज्या कुटुंबाचेर तुवें बेसांव घालाय अर्गां जेजू आमकां हर एकल्यांक तुज्या मोगान सांबाळलाय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमकां तुवें पवित्र केलाय गठायन भरलाय ह्या सुवातेक येवंक तुवें आमकां फोव केलाय हांगासर आमकां सांगाता तुज्या सांगाता रावूंक तुज्या सांगाता जियोंक फोव केलाय मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया अर्गां जेजू हालेलुया स्तुती जेजू आराधन जेजू होगळाक जेजू वंदन जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू स्तुती जेजू हालेलुया जेजू 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 अर्गां अर्गां जेजू अर्गां जेजू स्तुती जेजू अर्गां अर्गां जेजू अर्गां
Hallelujah, 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 hallelujah. म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून कोण उलो मारता तो सर्गींच्या राजाक रिगासोना. बगार सर्गर आसल्या म्हज्या बापाची कोण खुशी करता ताका सर्गींचे राज मेळटलें. मोगचेनो आमी हांगासर आयल्या फकत वोंटाची स्तुती करूंक न्हय, आमच्या सोमियाक केवल सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारूंक मात्र न्हय, आमी हांगासर आयल्या परत आमचो वेळ करसूंक न्हय, आमी हांगासर आयल्या आमच्या नीज अंतस्करणान आमच्या सोम्याची स्तुती करच्याक तो आमचे मदें आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड. praise the Lord. जेजू आमचे मदें आसा, जेजू आमचे थंय आसा, जेजू हरी एकल्या थंय आसा. या बरा देवा पोवण्याक थोड्या भुरग्यांनी आपूण पाद्राप जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी जीं कोण पाद्राप जाता तांचे लागीं तांच्या आवय बापाय लागीं हांवें फोन करून उलोवचें आशिल्लें, विचारचें आशिल्लें कसो आसा तुजो पूत, कशें जाता बाये. आनी एक स्त्रीयेन म्हाका जाप दिवन म्हळें, फादर म्हाका तस्सो आसरो, भुरगो 10वेंत आसा, म्हाका तस्सो आसरो तस्सो आदार, तो गेल्यार म्हाका कोणी नांत. हांवें सांगलें कितलीं जाणां भुरगीं बाये, 2 जाणां म्हणाले. हो मालगोडो आनी दुसरो इल्लोसो अस्वस्थ आसा आनी घोव आसा तोय कामाक वता. पूण ह्या स्त्रीयेन तिचो सगळो हारबार वा तिचे सगळे सांगातपण तिच्या पुता थंय बगून आसा. मोगचेनो आमी मनीस जाल्ल्यांक आमकां एकामेका मनशां जाय, आमकां एकामेका थंय आमी संबंद दवरता, मोग दवरता आनी देखून आमकां आमच्या मोगाच्या मनशांक आमकां पयस धाडूंक नाका. थोडे फावटी काजार जावन आमचीं भुरगीं प्राय जाता आसतना सैरीक सोदतना आमी म्हणचे पयशिल्ल्याक सोदिनाका, लागीं आयल्याकच सोदा म्हूण आमी म्हणचे आसा, कित्याक आमकां तवळ तवळ वशेत भेट करयेत म्हूण सांगून. आनी थोडे फावटी आमच्या भुरग्यांक आमकां पयस धाडूंक नाका, तें कशें आसा कोण ना, आमचे भुरगें कशें जियेत कोण ना, आमकां हुस्को आसा, मोग आसा. फाल्यां सकाळीं कितेंय जाल्यार म्हज्या भुरग्याक कोण आसा असलें चिंतप आमच्या मतींत आसात. पूण ह्या सर्व चिंतपाक, आमच्या सर्व समस्यांक, आमच्या सर्व खंती दुखीक जावाब आसा जेजू. तुका आनी म्हाका रसचे आदीं ताणें म्हळां, हांव आसा तुमचे सांगाता संवसाराच्या आखेर पर्यंत, हांव तुजे सवे आसा, तूं भियेनाका. तुका रसलोलो हांव, तुका पस्सो हांव तुजे सांगाता आसा, तूं भियेनाका. कितली धैर्य दिवची, बरवसो दिवची उतरां आमच्या सोम्याची. पूण आमी मनीस जावन आमी पडटा, मनीस जाल्ले आमी सलवता, परत आनी परत आमकां आमचेंच चिंताप बळ जाता आनी आमी परत तीन उतरां म्हणटा, आमकां कोण आसा. आमच्या घरा आमची मोगाची मनशां देवा दिन जाता आमी म्हणचे आसा, आमकां आनी कोण आसा. आमची भुरगीं परगांवांत वचून जियेतना आमी म्हणचे आसात, आमकां कोण आसा.
थोडे फावटी घरा मनस्ताप जावन आमची भुरगीं आमचे तावन पयस वेतना आमी म्हणची उतरां जावन आसात आमकां कोण आसा. सगळ्याक जाप मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू. आमकां जेजू आसा, म्हाका जेजू आसा, आमकां जेजू आसा. त्याच खातीर देवाचे उतरांत ताणें सांगिल्लें आसा द्वितीनियमाचें पुस्तक, थंयसर आमकां आपुरबायेचीं उतरां आयकोंक मेळटात. सगळ्या तुमच्या काळजान, सगळ्या तुमच्या आत्म्यान तुमी ताका सोदतात जाल्यार तो तुमकां मेळटलो. तुमी कश्टांत आसतना आनी ह्यो सर्व गजाली तुमकां घडटना तुमी तुमच्या सर्वेस्परा तुमच्या देवा लागीं परतात जाल्यात आनी ताचो ताळो आयकत जाल्यात. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुळतीचो देव. तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना, वा ताणें तुमच्या पुर्वजां कडेन शपथ घेवन केल्लो सल्लो विसरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यान ती सोम्याची उतरां. हांव तुमचो देव. तुमी केदळा त्या सोम्याक तुमच्या काळजांत तावन सोदतात तर तो मेळटलो. आनी ताणें आमच्या लागीं सल्लो केला. आनी तो सल्लो कसलो? तुमी म्हजो लोक, हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परजा, तुमी म्हजे, तूं म्हजो, असलो सल्लो त्या सोम्यान केला. देखून आमी केन्नाय निराशी जावचें नाका. आमी केन्नाय आमच्या जिवितांत हर एक रितीचे कश्ट, हर एक रितीचे एका रितीचो डिविजन, विभाजन आमच्या मदें घडटना आमी येवया त्या सोम्या लागीं. कित्याक तो म्हणटा हांव आसा, हांव आसा तुमचे लागीं. तो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां सोडिना. परत आमकां द्वितीनिया पुस्तकांत तो म्हणटा धैर्य घेया आनी थीर रावा. कोणाय की भिये नाका, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवें वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तुका तो सांडचो ना. सर्वेस्पर म्हज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवें आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. परत आनी परत आमकां तिनस उतरां पवित्र पुस्तकांत आयकोंक मेळटात. हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां विसरोचो ना. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, कित्याक आमी निराशे जावचे? तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, कित्याक आमी दुखां गळोवचीं? तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, कित्याक आमच्या जिवितांत आमकां निराशी उपजोवन, दुखां गळोवन आमच्या जिवितांत खंती बेजारांत आमी जियोवचें? आमची दुखां पुसून काडचो एकलो सोमी आसा म्हूण तुमी नेनांत गी. आमच्या जिविताचें आज फाल्यां आनी हर एका दिसाची मेटा सांबाळचो सोमी जेजू आसा म्हणून तुमी नेनांत गी. आज तुका आनी म्हाका हर एकल्यांक तो परत नवो बरवस दिता. हांव आसा, हांव आसा तुमचे सांगाता. तुजो हात धरून चलयता, तुका म्हज्या बगलेक दवरता, तुजे संगी आसा. तर त्या देवाक आमी आराधन करया. त्या देवाच्या उतरांचेर परत आमी विश्वास दवरया. आमच्या जिविताची वाट अशीर, आमच्या जिविताची वाटेन आमी पडता, आमच्या जिविताच्या वाटेन आमकां खांटे मेळटात. आनी ह्या वेळार सोम्याचेर दिश्ट बोंडवया आनी ह्या गिता मुखांत परत सोम्याचो आदार आमी मागया. चिन्ये वाटे खंडीत मेळत
जितली सलवोनी निराशेचे जिये सांजेर पातयेनी जातात निद्राणी तेन्ना उबार दोळे गुळसा वयल्या ओळे गोपांतारांक राखता पुसून दुखा वाळे उपुंदी सोमिया काळजांतले कळवळे मोग समजाता मोग बक्षिता मोग भरवसा मोग विश्वासा मोग सांभाळता जियेता मोगाच्या भावा आणि बहिणी तुझ्या आणि म्हज्या जिवितांत कश्टांचे दीस आसात सलवण्याची सांज आसा निराशेचे दीस आसात पूण ह्या कांतारा मुखान परत जेजू आमकां म्हणटा उबार तुझे दोळे त्या सोम्यातय कुर्सा वयल्याक कुर्सार भेटयलेल्या त्या सोम्याचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तो जेजू उंड्या रुपार आसा मोगाच्यानो हो वेळ आमचे लागीं आसलेली ती बेजाराय आमचे लागीं आसलेलें तें दूख आमच्याच मनशांनी आमच्याच भुरग्यांनी म्हज्याच पतीन म्हज्याच पत्नीन म्हज्याच शेजारच्यांनी दिल्लें तें दूख दिल्ले ते कश्ट उतरांचे भाले सोम्या मुखार समर्पूचो हो वेळ दी मोगाच्या भावा दी मोगाचे बहिणी ते तुझे कश्ट आटेविटे त्या जेजूक दी तो जेजू आसा शांती समाधान देव जिणेचे कश्ट हाळे कोडूं तुज्या दोळ्या मुखार तो आसा ओपून दी माऊनपणी त्या जेजू मुखार तुझे कश्ट उचार तुजी दुकां ताचे तें तूं उसार ताका तूं समर्पूण दी कितलोय ताचे तांव पयस वेशी तितलोय पाटलाव कर येतलो पातका कणकान लक्षून लिपशी जतनायेन सोदून काडतलो तितलोय ताचे ताम पयस वेशी तितलोय पाटलाव करून येतलो पातका कणकान तोकसून लिपशी जतनायेन सोदून काडतलो आळवून गेल्ल्या दिसांक कळवून मोक्षितलो फाटले सगळे विसर फुडले विसारतलो नव्या फुडारा तुकावून पायतलो मोग समजाता मोग बक्षिता मोग भरवसा मोग विश्वासा मोग सांभाळता जियेता सोमियाच्या मोगांत आमकां रावलेल्यांक तो सोमी जेजू क्रिस्त ताची काकूळ दाखयता देवाक आसा दोन नांवां एक जावन आसा मोग आनी एक जावन आसा काकूळ तो त्या मोगान आनी काकुळतीन आमच्या हर एका दिसा तो ताचो सांगात दिता मोगाच्या भावा आनी भयणी कितले फावटी आमी बेजारायेन आमची दिश्ट सोम्यात हें कोणसोंक आमी फाटीं सरल्या जेजू आमी ह्या घडये समर्पित हांव आमच्या जिवितांतले हर एक कश्ट आमची पिडा शिडा आमच्या मोगाच्या मनशांनी आमकां दिल्ले कश्ट आमच्या जिवितांत आमी एकसुरें भोगतना आमी गळयल्लीं तीं दुखां
आमची मोगाची मनशां आमचे तावन पयस वेतना आमकां जाल्ली ती दूख आमकां जाल्ली ती बेजाराय हें सगळें तुका आमी भेटयता जेजू तूं म्हज्या जिवितांत परत ये तूं म्हाका सूख दिवचो तूं म्हाका संतोष दिवचो जेजू म्हजी जिवितांत आसलेली निराशा खाट उडोवन संतोष समाधान माई पास दिवचो म्हजो पवित्र जेजू तूं ये जेजू म्हज्या जिवितांत परत म्हज्या जिवितांत नवेंपण तूं दी तुजे थंय वाळटा सासणीक जिविताची झर ह्या झरीत हांव म्हजी थान तूं भागय म्हज्या आत्म्याक तूं नवें रूप दी म्हज्या जिविताक तूं नवें रूप दी म्हाका परत तुजें भुरगें कर जेजू ह्या खंतीत हांव न्हू ह्या कश्टांत हांव ह्या दुखीत हांव ह्या बेजारायत हांव न्हू म्हाका तूं मुक्त कर जेजू म्हाका तुजेंच कर संतोष दी जेजू समाधान दी जेजू काचो दीस पाशार जावन गेला आनी केन्नाच पार्टी मेळना फाल्यांचो दीस आजून येवंक ना कणकण फालें बदलूंक जायना काचो दीस पाशार जावन गेला आनी केन्नाच पार्टी मेळना फाल्यांचो दीस आजून येवंक ना कणकण फालें बदलूंक जायना आयचो दीस हो तुजो दिसालवासावाचो आजी दिल्ली कुर्बा फाल्यां गेलाय कसो मोगी मोगेमचो संतोष साणूनुजो मोग समजाता मोग बक्षिता मोग बरवसा मोग विश्वासता मोग सांबाळता जियेता तस्सु मोग मोगच्छनो तस्सु मोग जेजू तस्सु मोग जावन आसा बक्षुंचो तस्सु मोग जावन आसा आमकां समाधान दिवचो परत तीं सुत्रां आमी गावया मोग समजता मोग बक्षिता मोग बरवसता मोग सांबाळटा मोग चियेता तस्सु सोम्यात आमचे दिश्ट बार आमी गावया मोग समजाता मोग बक्षिता मोग बरवसता मोग सांसता मोग सांबाळता जियेता परत आमी गावया मोग समजाता जेजू तूं आमकां समजताय मोग जेजू तूं आमकां बक्षिताय जेजू आमी तुजे लागीं बरबस दवरता बरबसता जेजू जेजू विश्वासता हांव तुजेर विश्वासता जेजू तूं म्हाका सांबाळता जियेता त्याच जेजूचें नांव आमी व्हडल्यान उलो मारया जेजू 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 हांव तुजेर विश्वासता जेजू हांव तुजेर विश्वास जेजू हांव तुजेर बरवसता जेजू हांव तुजेर बरवसता जेजू हांव तुका महिमा दिता जेजू हांव तुका महिमा दिता जेजू हांव तुका आराधन करता हांव तुका आराधन करता म्हाका बक्षी जेजू म्हाका बक्षी जेजू म्हाका तुजे थंय एक कर जेजू म्हाका तुजे थंय एक कर जेजू म्हजे थंय राव जेजू तुजे थंय राव जेजू म्हजे थंय बिडार कर जेजू थंय बिडार कर म्हाका शांती दी जेजू म्हाका शांती दी. म्हाका समाधान दी जेजू समाधान दी जेजू 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 जेजू
ह्या वक्ता आमी विशेष करून आतां जेजूच्या आमोलीक रक्ताची ससाई आमच्या जिवितांत आतां आमी मागता हो थोडो वेळ आमी कुर्सूंक वेसो जेजूच्या पवित्र रक्ताचेर ल्हानसो नियाळ करून ताचे रगताचेर आमी विश्वास दवरून आमचें जिवीत पवित्र करचो आमचें जिवीत परत ताका समर्पूनचो आमचो आत्मो परत नितळ करचो हो वेळ देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या थोड्या वेळांत आमी जेजूचें आमोलीक रगत आमकां कशें नितळ करता जेजूचें आमोलीक रगता मुखांत्र आमकां कशें बरेंपण मेळटा हाचे वयर आमी नियाळ करया आनी त्याच जेजूच्या आमोलीक रगताची लदीन आमी म्हणून ताचे उपरांत आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर त्याच जेजूच्या पवित्र रगताचें संरक्षण आमी मागया सांपेद्रूचें पुस्तक पयलो अध्याय 18वी वळ आमकां म्हणटा खंयच्याय भांगारान न्हय खंयच्याय रुपयाच्या आयदनांत न्हय खंयच्याय मोलाक घेतलेल्या खंयच्याती न्हय बागार आई बावीन आनी खातावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां सोडयलां तुका आनी म्हाका सोडयलां ताच्या पवित्र रक्तान त्या रक्ताचो हर एक थेंबो कुर्साच्या वाटेर तो समकात आसतना पडलोलो तुजें आनी म्हजें काळीज दूंक तुजें आनी म्हजें पाताक दूंक आनी हो करेजमाचो वेळ तुका आनी म्हाका परत आसा त्या ताच्या रक्ता मुखांत्र आमी परत नितळ जावं ताचें संरक्षण आमी परत सोडूंक देखूनच तो जुवांवच्या वांजेलान म्हणटा म्हजें रगत जावन आसा खरें पिवन तर त्या सोम्याचें रगत आमी हर एक फावटी स्विकार करतना आमी उडास दवरया ताचें कूड ताची कूड आनी ताचें रगत आमचो आत्मो नितळ करता सा पावलो रोमाकारांक बरयल्या 5व्या अध्यायांत 9व्या वळींत आमकां तो म्हणटा क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमी आतां नितीवंत जाल्या तर ताचे तें तर आमच्या देवाच्या क्रोधांतली आमकां खंडीत आमी बाचाव जावंक पावतले प्रेज द लॉर्ड क्रिस्ताचें रगत आमकां आमच्या पातकांतावन सुडका दिता क्रिस्ताचें रगत आमकां देवाच्या क्रोधांतावन रगता तुका आनी म्हाका तें नितीवंत करता परत मुंदरण कोलस्सेकारांक बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा पयलो अध्याय 20वी वळ क्रिस्ताच्या रगतांतावन समाधान ताणें स्थापीत केलां तर तुका आनी म्हाका समाधान ना जाल्यार तो जेजू ताच्या रक्ता मुखांत्र समाधान दिता एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत परत तो म्हणटा क्रिस्ताच्या रक्तांतावन आमकां ताणें लागीं हाडल्यांत आज तूं आनी हांव हांगासर ह्या क्रिस्ता तें लागीं आयल्या जाल्यार त्याच रक्तान आमकां लागीं हाडलां तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या सोम्याक आमी ह्या लदिने मुखांत्र ताचो आदार आमी मागया ह्या ताच्या क्रिस्ताच्या भोव आमोले रक्ताच्या लदिने मुखांत्र परत ताची कृपा ताचें बळ त्या रक्ता मुखांत्र जावचें बरेंपण आमी आपणावंक आमकांच आमी तयार करया निट्ट आमी बसया आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया आनी एक घडीभर आमच्या सुत्रांनी आमी म्हणया जेजू तुजें आमोलेक रक्तान म्हाका दूर जेजू तुज्या आमोलेक रक्तांतावन म्हाका सुटका दी जेजू तुज्या आमोलेक रक्तांतावन म्हाका पवित्र कर जेजू तुज्या आमोलेक रक्तांतावन म्हाका तूं म्हज्या पातकांतावन नितळ कर सोम्या काकुळट आमची कर सोम्या काकुत आमची कर क्रिस्ता काकुळट आमची कर क्रिस्ता काकुत आमची कर सोम्या काकुळट आमची कर सोम्या काकुत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां
देवा बापा सर्गींच्या काकूत आमची कर देवा पुता संसाराच्या थारोका काकूत आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूत आमची कर भाग्यवंत त्रिंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता आमकाने सगळ्या संसाराक दांपोन वर सांगता म्हणया आमकाने सगळ्या संसाराक दांपोन वर आमची जबाब आमकां सुटका दी आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ताच्या सागोरा आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता शांतीपणान आणि दयेन भरलेल्या आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता आमच्या सक्ती आणि थाराना आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता शासनाच्या सोल्ल्या आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता क्रिस्तंबवर्ताच्या बुन्यादी आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता देवाच्या जुजा खावाच्या आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता दैविक माया मोगा आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता सैतानाच्या संकष्टा आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता बांदपासान असलेल्यांच्या आदारा आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता पवित्र वायना आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता क्रिस्तवांच्या सक्ते आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता काथोलिक वनंदेचे रक्षण करतेल्या आमकां सुटका दी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता क्रिस्तवांच्या खऱ्या बावरता आमकां सुटका दी आमची जबाब आमकां बचाव कर आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता गुण करचे रगत जावन आसच्या आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता अभिषेक करच्या रक्ता आमकां बचाव कर जेजूच्या अमोलीक रक्ता देवाच्या भुरग्यांच्या धैर्या आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता क्रिस्तांव झुजाऱ्यांच्या मुखेल्या आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता पुनर्जीवनपणाच्या रक्ता आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता सर्गी दुतांच्या पिवाना आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता देवा बापाच्या बुजवणे आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता पवित्र आत्म्याच्या सक्ते आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता जेंतिलांचे सुन्नाते आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता संसाराच्या समाधाना आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता सर्ग संसाराच्या उजवाडा आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता सर्गींच्या पावसा दोनवा आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता नेणट्या भुरग्यांच्या बरवोशा आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता आमच्या काळजांतल्या देवाच्या उतरा आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता सर्गींच्या आयदाना आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता दैविक जाणवाये आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता संसाराच्या बुन्यादे आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रक्ता देवा बापाचे काकुळती आमकां बचाव कर जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता संसाराची पातकां दोन काड जबाब संसाराची पातकां दोन काड संसाराची पातकां दोन काड जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता संसाराक शुद्ध कर संसाराक शुद्ध कर जेजू को बुजोवंक आमकां शिकय जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता जेजू को बुजोवंक आमकां शिकय आतां आमी तेंच जेजूच्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण घेवच्या तें मागणें आमी म्हणया आनी ह्या वेळार हांव हें मागणें म्हणटना म्हज्या उपरांत तुमी म्हणात आनी जेजू क्रिस्ताचें संरक्षण आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर आमी जोडया आमची सगळी दिश्ट ह्या जेजूचेर सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूचेर आमी कोंसोवया आनी पवित्रपणान हें मागणें म्हणया सोमयान जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी अमोलीक रक्ताचेर हांव परिपूर्ण विश्वास दवरतां तुजें अमोलीक रगत म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांचेर तकले तावन पांयां पर्यंत शेणावन आमच्या कुटुंबाचेर संपूर्ण संरक्षण हांव जोडून घेतां संपूर्ण संरक्षण हांव जोडून घेतां सोमयान जेजू तुज्या पवित्र रक्ता
रक्ताच्या सक्तेनं तुझ्या पवित्र रक्ताच्या सक्तेनं म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या संध्यांक म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या संध्यांक सर्व पिडेंतले सर पिडेंतलें वाईट विघ्नांतले वाईट विघ्नांतलें अनवरांतले अणवरांतलें पातकांतले पातकांतलें सैतानाच्या आनी दुस्मनाच्या पासांतले सैतानानी दुश्मनाच्या पासांतलें आकस्मिक आनी ना तयार मरणांतले आकस्मिक आनी नान तयार मरणांतलें आनी जे कितें आनी जे कितें तुज्या सर्गींच्या राजा विरोध वेता तुज्या सर्गेच्या राजा विरोध वेता त्या सर्व संदर्भांतले त्या सर संबंधांतलें तूं राखून वर तूं राखून व्हर सुम्यान जेजू सुम्या जेजू तुज्या अमोलीक रक्ताच्या बळान तुज्या अमोली रक्ताच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तुजी जाणवाय तुजी जाणवाय गिन्यान गिन्यान आनी धैर्य आनी धैर्य आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व संध्यांक तूं दी म्हज्या कुटुंबाच्या सर संध्यांक तूं दी आमचो भावार्थ थीर कर आमचो भावार्थ थीर कर तुजें उतर आयकूंक तुजें उतार आयकूंक तें वाचूंक तें वाचूंक तें समजून तें घेवंक समजून घेवंक आनी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे आनी जियोंक सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जियो जाय जाल्यार कृपा आनी सकत आमकां दी जाय जाल्ले कृपा आनी सकत आमकां दी आमच्या जिणयेंत आमच्या जिणयेंत तुजी खुशी सदांच जाणा जावं तुजी खुशी सदांच सणान आनी तुजे कुशे प्रकार आनी तुजे खुशे प्रकार तुजो आनी पेल्यासो निस्वार्थरान मोग आनी सेवा कर तुजो आनी पेल्यासो निस्वार्थान मोग आनी सेवा कर जियोंक आमकां फावो कर जियोंक आमकां फावो कर अशें हें संवसारी पळोवन काबार जातस अशें हें संवसारी पळोवन काबार जातस सरकार सासणीक सुको सर्गा सासणीक सुख म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व संध्यांक म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर संध्यांक तूं फावो कर म्हूण तुजे लागीं परतून मागता फावो कर म्हूण तुजे लागीं परतून मागता आमेन आमेन मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या वेळार जेजूचें संरक्षण आमच्या भुरग्यांचेर आमी मागता पयल्या सुवातेर देखून आमी आमच्या भुरग्यांचें प्रतिरूप आमच्या दोळ्या मुखार हाडया जावं तीं भुरगीं ल्हान जावं तीं व्हड आमच्या भुरग्यांक तांचें नांव तांचें मुखामळ आमच्या दोळ्या मुखार हाडया आनी तांकां आमी सोम्या सांगाता समर्पया ह्या पवित्र अल्तरार तो जेजू आसा ताच्या पवित्र रक्तान आमच्या भुरग्यांक तो धुता मोगळा जेजू ह्या वेळार आमी तुका समर्पिता आमच्या सगळ्या भुरग्यांक तीं भुरगीं ल्हान आसात तीं भुरगीं व्हड आसात त्याच भुरग्यांक तुवें आमकां फावो केल्लें त्या भुरग्यांक आमच्या उस्क्यार आमी खेळयल्ले आसा त्या भुरग्यांक आमी फाणो दिल्लो आसा त्या भुरग्यांक आमी शिकयल्लें आसा त्या भुरग्यांक आमी भावार्थ दिल्लो आसा ह्या वेळार जेजू तुज्या पवित्र रक्ताक आमी समर्पिता सगळ्या आमच्या भुरग्यांक तुजें पवित्र रगत शेनय आमच्या भुरग्यांचेर तांच्या जिविताचेर तांच्या शिकपाचेर तांच्या फुडाराचेर तांच्या जिवितांत ती वायट वाटेक वचनासतना वायट संवयान तावन ती बेगीनच फाटीं येवंक बरी जिणी जियोंक खलतीं जावंक जानवायन वाडोवंक तुजें पवित्र रगत आमच्या सर भुरग्यांचेर तूं वत जेजू तुजें रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुजें रगत सोम्या आत्म्यांतान बागयता तुजें रगत सोम्या पाताक दुमतें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता तुजें रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुजें रगत सोम्या आत्म्यांतान बागयता तुजें रगत सोम्या पाताक दुमतें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता भुरग्यांचेर अमोलीक तें रगत भुरग्यांचेर सोम्या भुरग्यांचेर ओवे तुजें तें रगत भुरग्यांचेर सोम्या भुरग्यांचेर शेना अमोलीक तें रगत तुझ्या अमोलीक रगत शेणय आमच्या भुरग्यांचेर सोम्या भुरग्यां ती वाडोवन तुजे बरे खालतेपणान देवबिरांतेन वाडोवंक
वाईट चालींत बरी जिणेची तुझे रगत शेणय आमच्या भुरग्यांचेर सोम्या भुरग्यांचेर शेणय. ह्या वेळार आमच्या युवा जनांक आमी समर्पिया. आमच्या फिरगजीन जायतीं जाणां युवाती आसात, ती वावर करतात, ती शिकतात. थोडी आमच्या सांगात घरांत आसात, थोडी पयर गांवांत आसात. तांचेर हर एकल्यांचेर हे जेजूचें पवित्र रगत ताचो संरक्षण आमी मागया. मगळा जेजू युवा जन जावन आसा सक्तेन भरलेले, तांचे थंय बळ आसा आनी हे तांच्या तरणाटपणार जायते फावटी तुजे जावन ती पयस गेल्यांत, मिसांक येवंक ती पाटी सरल्यांत, कुमसार जावंक ती पाटी सरल्यांत, मोगांत रावोंक ती पाटी सरल्यांत. तांचेच समस्या आसात, सोड दोड धरूंक तांकां कश्ट जाल्यात, रागान ते पयस गेल्यात. तर जेजू ह्या तुज्या अमोलीक रगतांचेर शेणय जेजू, ह्या तांच्या पवित्र रक्ता मुखार तांकां तूं फाटी हाड जेजू, तांचो आत्मो तूं नितळ कर जेजू, तांच्या जिवितान नवो बरवसो दी जेजू. तुजें पवित्र रगत आमच्या युवा जनांचेर, तांच्या जिविताचेर, फुडाराचेर तूं शेणय जेजू आनी तांकां तुजें पवित्र बेसांव दी जेजू. अमोलीक ते रगत सोम्या युवा जनांचेर सार युवकांचेर पवित्र तुजें ते रगत सोम्या युवकांचेर शेणय. अमोलीक ते रगत सोम्या युवकांचेर सार पवित्र तुजें ते रगत सोम्या युवकांचेर शेणय. ह्या वेळार सोम्याचें रगत आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आमचो पती आसा, पतीन आसात, भुरगीं बाळां आसात, कुटुंबाचो वावर आसा, कुटुंबाचे समस्या आसात. हे सर्व आमी ह्या पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी समर्पणू, ताचें पवित्र रगत आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. जेजू तुवें आपुरबायेचें कुटुंब म्हाका दिलाय. म्हज्या कुटुंबांत कश्ट आसात जेजू, म्हज्या कुटुंबांत मानस्ताप आसा जेजू, राग आसा जेजू, झगडें आसा. थोडे फावटी आमकां एकामेका लागीं उलोवंक कश्ट मारतात जेजू. ह्या खातीर तुज्या पवित्र रक्ताचेर हांव विश्वास दवरतां. तुजें पवित्र रगत आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर तूं शेणय जेजू. समाधानान जियोंक, मोगान जियोंक, एकवटान जियोंक, एकामेका सोड दोड करूंक, विश्वास दवरूंक तूं आमकां आदार दी. मोग करूंक आदार दी, सेवा करूंक आमकां ह्या तुज्या रक्ता मुखांतर आमकां तूं बळवंत कर. अमोलीक ते रगत सोम्या कुटुंबाचेर सार पवित्र तुजें ते रगत सोम्या कुटुंबाचेर शेणय. अमोलीक ते रगत सोम्या कुटुंबाचेर शेणय पवित्र तुजें ते रगत सोम्या कुटुंबाचेर शेणय. सोम्याचें पवित्र रक्ताचो शिवर आतां आमी मागया आमच्या पिडेंचेर, आमच्या कश्टांचेर. ह्या वखदां आमी समर्पी. आमकां आसलेली हर एक पिडा शिडा, आमच्या कुडींत आसलेली दुखी, गांठीच्यो दुखी, पेंगटाच्यो दुखी, मोतीची इजा, नासमाधान, कश्ट, एकसुरपणू, नासमाधान, अशांती, ते सगळे आमी ह्या वखदां सोम्याक आमी समर्पिया. देवाचें उतर आमकां म्हणटा, देवाच्या रक्ता मुखांत आमकां समाधान मेळटा. तर तें रगत आमकां समाधान दिता. तें रगत आमकां त्या सोम्यतें एकवट करता, त्या सोम्यतें आमकां परत एक करता. तर ह्या वेळार परत आमी सगळे आमचे दूख, पिडा शिडा, जें कितें आमकां जिवितांत दोसता, समस्या कितें आसात,
ते जेजूक आमी समर्पिया ह्या वेळार ते सुसूंक तो आमकां आदार दिता ताच्या रक्ता मुखांतर आमकां तो आदार दिता आनी देखून विश्वासान आनी बावरतान सगळे आमी ताका समर्पिया आमची मागणी कितें आसात आमची तेसांवां कितें आसात आमची पिडा शिडा कितें आसा भावा भयणी जेजू मुखार भेटोवन दी अमोलिक तेरग सोम्या मुजेर सार पोवी तुझे तेरग सोम्या मुजेर शेण परत आमी आमच्या सर्व कश्टांचेर आमचे सर्व समस्यांचेर जेजूच्या रगत आमची मागणी भेटोवया सोम्या मुजेर शेण पोवी तुझे तेरग सोम्या मुजेर शेण अमोलिक तेरग सोम्या जेजू तुझ्या अमोलिक रगत या हांगासर जमलेल्या हर एकल्याचेर तूं शेणय तांच्या जिवितांत असलेले कस तांच्या जिवितांत असलेले पिडा शिडा तांच्या जिवितांत असलेली अशांती असमाधान या सर्वांचेर तुझे पवित्र रगत शेणय जेजू तांकां तूं बरें कर जेजू बेसांव घाल जेजू तांकां समाधान दी मोग दी जेजू तांच्या जिवितांत परत तुझ्या झरी मुखांतर तांकां तूं नवें रूप दी जेजू जेजू तुझ्या रक्तान तांकां भर तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर पवित्र कर जेजू पोवी तुझे तेरग सोम्या मुजेर शेण एक घडी जेजूचें पवित्र रगत आनी रक्ताचो शिवर आमच्या गांवांचेर आमच्या फिरगचेचेर आमच्या शेजाऱ्यांचेर आमी कोणा पासून मागोवंक आमचे मागणे आमी बसयलां तांचेर माऊणपणी आमच्या मागण्या मुखान त्या आमच्या सोम्याच्या रक्ताचो शिवर तांचेर आमी मागया जें संरक्षण दिता ती आमकां जीव दिता ती आमकां ताचें तें एकवटीत करता मोगळा जेजू ह्या तुझ्या पवित्र रूपण्या मुखार तुका आमी आराधन केलें तुझ्या पवित्र रक्ताचें संरक्षण आमी जोडलें आमचें जिवीत आमी तुका समर्पिलें जेजू ह्या वक्ता आमकां हर एकल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमी जायते जाण आमचे मागणे बसयलां तांकां आमी तुका समर्पिता जें कितें जिवितांत तीं आशेतात जें कितें तुज्या लागीं ती मागता तांकां तूं फावो कर जेजू आमी हांगासर तुजेर फातयेनी दवरन आमी हांगासर आयल्या ह्या पवित्र सुवातेक सांजू हांव पॉल दुसऱ्या मुखांत तुवें आमच्या जिविताचेर बेसांव घाल्या जेजू तर परत तुजें बेसांव आमकां हर एकल्यांक तूं फावो कर आमच्या गांवांचेर आमच्या फिरगजेचेर सर्व लायक मुखेल्यांचेर हर एकल्यांचेर तुजें रक्ताचो शिवर वतून तुजें आशिर्वाद दी जेजू त्या तुज्या रक्ता मुखांतर तुजें तें आमकां एक कर तूं आसाय जेजू सदांकाल आसाय जेजू तुज्या नांवान जैत आसा तुज्या नांवान सकत आसा तुज्या नांवान हांव संपूर्ण बरवस दवरतां जेजू हांव तुजेर बरवसतां आतां आमी पवित्र उदक तुमचेर आमी शिंपडायतल्या आनी ह्या वेळार हें पवित्र उदक तुमचेर शिंपडायतना तेच जेजूचें रगत म्हूण सांगून बावारतना आमी तें स्विकार करया आनी हाचे तावन त्या सुम्याक आमचें तें आमी स्विकार करया ताचें तें आमी एक सवया कोण आमचे विरोध
पक्षे असल्या कोण आमचे गुन्या मानतलो ना तलवार ना तत्वार मोठा सोक सदां बाळगतलो तुम्ही आमचे बदले असल्या कोण आमचे विरोध रावतलो देव आमचे पक्षे असल्या कोण आमचे गुन्या मानतलो ना तलवार ना तत्वार मोठा सोक सदां बाळगतलो सुम्या आम्ही आमचो केलो मोगान आपल्या स्फुताक दिलो मोगाने आमचो केलो मोगान आपल्या स्फुताक दिलो देखून मरण जावं जिवी जावं अंतरळ्या पाताळ जावं ना कोणूच वेगळी कसोना आमकां ताच्या मोगाता सोमी आमचे बगले असल्या कोण आमचे विरोध रावतलो देव आमचे पक्षे असल्या कोण आमचे गुन्या मानतलो ना तलवार ना तत्वार मोक्ता सोक सदां बाळगतलो diavola sacramenta sășteană-mă turuia purvelia tea grupa botla novioriti adaria să volvecea hăscăt vișvia baba tace boldivia să-și baba tăși-n sputa ulasani stutiza podvi măima să-sna e catalia hăsita tu cadogai cea spirita să mă sămi avarta. Amen. प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवण्याचं फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरकू तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांत आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen.
पापा सम सर्व आम्ही एकठांय जाल्या भक्तीन आनी म्हणा उता ते आयकून आमकां समर्पण पवित्र बलिदाना या गव्यांस एकाच तळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आनी खडगां दिवया ताणें केल्ल्या सर्व उपकारां या गव्यांस एकाच तळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आनी खडगां दिवया ताणें केल्ल्या सर्व उपकारां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपान देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबेयाचो सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन देवान आमकां केले उपकारांक अर्गां दिवंक आनी परत ताचे मजतीन देवाची आशिर्वादां मागोवंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या आमी दवरच्या भावार्थाक देव आमचेर बेसांव घालता आनी जेजू हर एक आमचे कश्ट पळयता जेजूक आमचे कश्ट समजतात आनी जेजूच आमकां गूण करता देखून सदांच आमची दिश्ट जेजूचेर आमी कोंसोवया कशें सांजू हांव पावल दुसरो ताच्या जिवितांत ताणें जेजूचेर कुर्साचेर घाल्ली ताणें दिश्ट फाटीं काडून आंगी तशें आमी आमच्या जिविताच्या हर एका मेटांनी आनी पैना वेळार आमची दिश्ट सदांच कुर्सायल्ले जेजू थंय कोंसोवंक आनी त्या कुर्साच्या सावळेंत रावन आमचें जिवीत सदांच ताच्या बेसावांनी भरलेलें जावंक गरज अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तशेंच हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमचे सर्व गरजां पासत आनी आमी कोणा पासत मागणें बसयलां तांचे सर्वां पासत ह्या मिसा वेळार आमी उगडास काण आमी मागया आनी आतां हें पवित्र मिसाचें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमची पातकाची आमी दूख धरया आमची पातकां वळखून आनी आमी पातकी म्हूण वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदऱ्या देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच आमकुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाते करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सौम्या काकूत सौम्या काकूत प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेक आत्मीक पोषण दिवं भाग्यवान जुवांव पॉल दुसऱ्या तुझ्या भाग्यवंतांक सताच्या आनी प्रितिमकाच्या आत्म्यान तुवें भरलोय ह्या नव्यान दिसा आमचे पासत ते करता ते विनती मानून घेवन ताचे देखे प्रमाणे त्या सताक वेंग मारूंक आनी प्रितिमोगान जियोंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन
एजेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वचप. उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरा पंदातावन उदक भायर सरतलें आनी उदेंती वाटेन वळतलें, कित्याक मंदिर उदेंतीक फुडो करून आसलें. हें उदक मंदिराचे उजवे कुशी पदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वळतलें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तराच्या दरवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यान बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसो त्या बैल्या दरवटेशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशींतल्यान उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातांत एक मापासूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयाच्या कुब्यांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या दोंपराक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंगटा पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले. पूण आतां थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली, कित्याक उदक सडलें तें गूंड आसून तांतल्यान उपेवन वचचें पडटलें. उतरून वचूंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मूं? उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाच्या वाटेन वळोवन आराबाक देंवता आनी तें दर्यान मिठा उदकाच्या दर्यान पावतास मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी आनी तांतू भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जैती मसली आसतली, कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळे जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनूय कुशीच्या देगांचेर सगळ्या जिन्साची फळ दिवपी रूख वाडटले. तांची पानां भोंवची नात आनी ते कितेंच फळावेण जावचे नात. हर एक म्हयन्यान ते नवीं फळां दितले, कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतावन येता. तांची फळां काणाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. दिलबरांचो सर्वेस्पोर आमचे मोदे आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दिलबरांचो सर्वेस्पोर आमचे मोदे आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देवच आमचो आसरो आनी आमचे बोल. कश्टाकांताच्या वेळार तोच आमचो कोरो आदार. भूमी जाल्यार हालून पडून, पर्वत दोंगर दर्यान कोसलून पडून, पूण आमी भियेवची ना. दिलबरांचो सर्वेस्पोर आमचे मोदे आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. एक न्हंय आसा, तिचे वळे देवाच्या शिराक संतोष हाडटा. तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. देवान जर त्या शहरान बिडार केला तर ते हालात कशे. दीस उदेतनाच देव येता ताचे कुमके. दिलबरांचो सर्वेस्पोर
आमचे मोदे आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा येया पळया सर्वेस्पोराची कामां प्रितुमेचेर तांणी केल्ली आच्या पांदेका दळबरांचो सर्वेस्पो आमचे मोदे आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा दळबरांचो सर्वेस्पो आमचे मोदे आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा वंदन तुका क्रिस्ता आमेन बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता आमेन बरी राया एक नितळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा तुझ्या सोडवणेचो संतोष पोरत्या नवे बोगीचो वंदन तुका क्रिस्ता आमेन बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता आमेन बरी राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका इसम्या तवळ जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुजलेमाक गेलो जेरुजलेमांत बकऱ्यांच्या दारवटे लागीं एक तळें आसा ताका हेब्रेव भाशेंत बेत्सदा म्हणटात ताका 5 मंटप आसात कुर्डे तोंटे आनी अरिगार अशें म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडोवन आसले 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो तुका बरो जावंक खुशी आसा पिडेस्तान ताका जाप दिली सायबा उदक हालयल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना हांव देंवोन वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता जेजून ताका म्हळें उठ घे तुजें हांतोळण आनी चल तक्षण तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतोळण घेवन चलतच रावलो तो दीस सब्बताचो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले आज साब्बत तुजें हांतोळण व्हांवोन व्हरूंक तुका आडवारलां ताणें जाप दिली जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें हांतोळण घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें जुदेवानी ताच्या लागीं विचारलें कोण तो मनीस तुजें हांतोळण घे आनी चल म्हणून तुका सांगुल्लो पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड खेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो जेजून ताका म्हळें आळे आतां तूं बरो जालाय आनीक पाताक करिनाका नांतर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडात तो मनीस जुदेवा सरशीं वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो जेजू असलें सर्व साब्बताच्या दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता कोरोनाच्या काळार
कितें जालें म्हणून आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा. आमकां हर एकल्यांक कश्ट जाल्ले आनी आमच्या हांव इगर्जेंत आसतना आमी कितें हाडलें तें सगळें खाली जाल्लें. कोणा लागीं सांगचें? लोकां लागीं सांगया म्हळ्यार तांकांय कश्ट आसात, तांणीय जिवीजे, तांकांय कश्ट आसात, तांकांय कुटाम आसा. आमी वचून लोकां कडेन सांगचें गी. आमी कोणाय कडेन सागोना वगेच रावल्या. पूण त्याच दिसा अचानक म्हणलें बरी आमकां त्या मनशाची वळख ना. तो सवार वस्तू घेवन आनी मस्त फ्रुट्स पुराक घेवन आयलो आनी इल्लेशे पयशे हाडून आयलो आनी येवन तो दिवन गेल्लो. रावना. फादर आसून दी म्हणालो, तुमी कश्टार आसात म्हणालो, येवन दिवन गेलो. त्या फिरगेचें हांव म्हजें तें 3रे वर्स. पूण ताका एक दीस हांवें पळयल्लो ना. विकारांनी ताका पळयल्लो ना. तो कोण म्हूण आमकां वत्तू ना. आयलो, दिलो आनी गेलो. हें एक अजाप गी, विस्मीत गी, तें आमकां कळना. हांव 2nd इयर फिलॉसॉफी शिकतना आमी पिकनिकाक गेल्ल्या आनी मदें आमची वाट चुकली. आनी वाट चुकली म्हणून आमी हेणे तेणें थोड्यांक फोनां करनासले हांव. आनी अशें फोनां करना आमी वता आसतना मुखार एकलो एक्टिवार एकलो आयलो. ताणें ताचें एक्टिवार रावयलें. तुमकां खंय वचोंक गे म्हणालो. आनी आमी सांगलें आमकां ह्या फलाणी अशें जाग्याक वचोंक. येया हांव तुमकां वाट दाखयता म्हणालो. आमच्या मुखल्यान गेलो आनी आमकां थंयसर कित्याक म्हळ्यार पावस येतलो आनी गाटीर तो रूख पडोवन तें बंद जालें. देखून दुसऱ्या वाटेर आमकां वचोंक सांगलें. आनी वेताना ताणें आमकां वाट दाखयली आनी वाट दाखोवन मुखार वेताना एकचपणे तो नपयस जालो. परत त्या वळी एक सवाल उदेलो, ओ मनीस कोण? मनशान आमकां वाट दाखयली गी, देवान आमकां वाट दाखयली गी. आनी त्या घडींत ती पाद्राप जाल्या उपरांत तेंची एक सवाल उदेलें, कोणें आमकां कुमोग केली? मनशान कुमोग केली गी, मनशान अजाप केलें गी, मनशान विस्मीत केलें गी, देवान केलें गी. मगाच्यान असलींच घडीत तुमच्या जिवितान घडल्यान तुमकां कश्टांच्या परिस्थिती वेळार कोणी कितें करचें म्हणून समजनातल्या वेळार अचानक म्हणलें बरी कोणी येवन कुमोग करून तुमकां जायते पटी असले अणभव जाल्यात. पूण एक सवाल असले सगळ्या संदर्भांनी, हें कोणें केलें? मनशान अशें केलें गी वा देवान केलें गे म्हणून. जर आमी संवसारी संगतीन आमी चिंतूंक गेल्यार तें कोणें केलें? मनशान तें केलें. भावार्थाच्या दृश्टेन आमी पळोवंक गेल्यार तें आमकां कोणें केलें? तें देवानंद आमकां केलें. आनी हाचे सुवार्तेंत आमी पळयता 38 वर्सांत हांव न्हू कश्टोसो मनीस, बरें जावंक आशिल्लो मनीस, ताच्या जिवितांत एकच दिसांनी म्हणलें बरी जेजू प्रत्यक्ष जाता. आनी ह्या मनशाक तो जेजू म्हणून कळीत ना. जेजू ताका एकच सवाल विचारता, तुका बरो जावंक जाय? आनी तो वळदारची जाप कितें? म्हाका बरो जावंक जाय म्हणून ताणें म्हाका बरो जायचें म्हणून सांगूं ना. सदांवत आमी पळोवंक गेल्यार हर एकलो पिडेस्त जावंक पुरो, कोडकार जावंक पुरो वा गरज आसलो तो जेजू लागीं येता. पूण आयच्या ह्या सुवार्तेंत जेजूच ताच्या लागीं सवाल विचारता, तुका बरो जावंक जाय? आनी थंयसर तो मनीस ताचे कश्टांची लदीन जेजू मुखार दवरता. हांव देवोंक येतना आनेकलो देंवता आनी अशें हांव आणकी असोच उरलां. तो वळ जेजूस ताच्या जिवितांत अजाप करता. अस्कत आसलो तो, ती एक परिस्थिती ताका बरें जावंक सोडूना, पूण जेजू ताच्या उतरा मुखांतर ताका तो बरें करता. एका संदिग्ध परिस्थितींत जेजू ती परिस्थिती पळयता, जेजू ताची परिस्थिती समजता आनी जेजू ताका गूण करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां थोडे पोटे कितल्या वर्सां जावन गांठीची दूख ना, पेंगटाची दूख ना, शिरांची पडापड आसा, थोडे पोटी तकली पडापड, न्हीद पडना, कितल्या दीस तावन आसा. आनी आमी कितल्या दाक्तेरांचें वखद केलां, कितले पोटी आमी येवन मागणें केलां. त्या
पिडेस्तान म्हणलें बरीच हांव देवोंक येता म्हणटाना आनेकलो देंवता तो बरो जाता तो येता तो मागणें करता ताका बरेंपण जाता त्या दोतोरा लागीं गेल्यार ताचें वखद ताका लागलें म्हाका लागोना आमी जायते पोटेशें सांगूनच वेता आज जेजू आमगे आपुरबायेचें शिकोवन दिता रावा तोच विचारता एक दीस तोच सांगता तुका बरो जावंक जाय आनी तो वळू ताच्यो वाटो विशेश आनी विचित्र आमच्या भावार्थाक लागून आनी तो आमकां मेळटना ताका आमी विश्वास दवरून ताका आमी पटलून धरतना तो आमकां गूण करता देखून आमी इल्लेशें देवा तें सोंसणेक जाय आमी प्रस्तुत काळार हे सोंसणेकाय मेळोवंक इल्लेशें कश्ट हर एक वेगळी वेगळी जाताना हर एक वेगळी वेगळी संगती मेळटना देवाकी आमी तशें चिंतचें देवानी आमकां विज्ञे दिवचें म्हणून ना देव दिता ताच्याच वेळान देव दिता ताका केदळा जाय तवळ देखून आमी विश्वासान मागणें करन ताका राखून रावचें आमी सोडचें नाका हें पयलें दुसऱ्यान जुदेवांनी ह्या मनशां कितें पळयलें जुदेवांकी तांच्या जिवितांत एक देव जावंक एक अवकाश आसलो त्या मनशाक बरें करन गे त्या थळ्या लागीं रावोन गे ह्या मनशाक थळ्यान देवोंक गे एक उपकार करयेते आसलो हो मनीस बरो जाला 38 वर्सां जावन बरो जाला ताणें पळयल्लें कितें ताचे लागीं आसलें 52 वर्चें हांतुळणो जावंक पुरो मांद्री आसली जावंक पुरो बेडशीट आसली जावंक पुरो वा कितें ताचें एक आसलें जावंक पुरो तें 52 वर्चें मात्र पळयतात बायली करणी मात्र पळयतात पूण जेजू कितें पळयता जेजू त्या भितरले मनशांनी कश्टांची परिस्थिती पळयता कितल्या वर्सां जावन तो पळयता कितल्या वर्सां जावन तो कश्टून आसा बिरमोत पावता जेजू आज आमी आमच्या जिवितांत वा आमच्या प्रस्तुत परिस्थितींत आमी कितें पळोवचें जायते फावटी आमी शास्त्यान परिजेव जाता आमी बायल्यो करण्योच पळयता तो कित्याक तशें करता तो कित्याक तशें उलयलो ताणें कित्याक अशें केलें तो कित्याक सर्तेक येवना तो सेवा करूंक येवना तो प्रॅक्टिसाक येवना ताका येवना हाका येवना आमी जायतें सांगता बायलें आमी पळयता पूण तो भितरल्यान कितलें कश्टून आसा ताचे कितें समस्या आसात ताच्या जिवितांत कितें निराशी आसा तो येवंक ना कारण कितें जावं येत हें आमी विचारचें भोव उणें हें आमी समजोवचें भोव उणें पूण जेजू समजालो जेजून पळयलें जेजू समजालो आनी जेजून गूण केलें आज आमच्या भाव भयणींकी कुटुंबादारांक जावंक पुरो शेजारा जावंक पुरो उरलेल्यांकी आमी पळोवंक समजून घेवंक आनी तांकां मोगाचीं उतरां सांगूंक गूण जावचीं तसलीं समाधान दिवचीं तसलीं उतरां दिवंक जेजू आमकां आपोवणें दिता देखून ह्यो 2 संगती आज आमी उडासान दवरया पयलें जेजू नाना रितीन आमकां कुमो करता पूण आमी सोंसणेक जायचे दुसऱ्या वाट्यांनी जेजू आमकां कुमो करता जावंक पुरो मनशा रुपार येवंक जावंक पुरो जावंक पुरो आमच्या वडिलां रुपार जावंक पुरो जावंक पुरो धार्मिका रुपार जावंक पुरो कोणाय रुपार जावंक पुरो जेजू आमकां कुमो करता तो आमकां गूण करता आमी सोंसणेकायेन ताचे तें विश्वासान रावया दुसऱ्यान आमी एकामेकाची जर्ती करची नाका बायलें स्वरूप पळोवन बायल्यो कर्तुवां पळोवन भायर कितें घडटा तें पळोवन आमी कोणायक मोल लावचें नाका तुकचें नाका बगार ताच्या बदला तो कितें ताच्या जिवितांत कश्ट जाता कित्याक ताका येवंक जावना इल्लेशें आमचें थंय जेजू कशें मोवाळ जालो गे तशें आमी एकामेका थंय मोवाळ जावं मोगाच्या आनी सेवेच्या उतरां आनी करण्या मुखांत एकामेकाक समजतना आमी जेजूचें आसचें तें काळीज आमचें जाता मोगाचें जाता आनी तो वळ आमच्या जिवितांत बरीं फळां आमी दिवंक शकता असलें जिवीत आमचें जावच्याक ह्या आल्तरार थोड्याच वेळार तस्सो जेजू येता आनी त्या जेजू लागीं आमची अस्कत काय कितें आसा आमचें उणेंपण कितें आसा तें ताका आमी समर्पया ताचे तावन आमी पोशीत जावया येवकारिस्त आमकां बळ दिता येवकारिस्त आमकां घटाय दिता ताचे तावन पोशीत जाल्लीं आमी मोगाळ जावन एकामेकाच्या गरजांत पावया तो वळू आमी हांतोळणू पळोवचें नांव बागार काळीज पळयतले हांव आनी ह्या मुखांत्र देवाचीं भुरगीं जातले हांव आमेन
आयल्याव आमी तुजे वेदी लागीं बापा भेटोवच्या कारी पातकी आमी पूण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार करी खाणी गे बापाई कानिक आमची गे बापाई कानिक आमची गे बापा ही कानिक आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमे आमच्या नेमच्या पयसेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे प्रितीच्या बापा तुजे परचेसो हो यज्ञ मानून घे आनी जो हांव पॉल दुसऱ्या तुज्या भक्तेच्या 99व्या दिसा तुज्या महिमेक आमी तो भेटयता ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गवळ्यां बराबर आमच्या दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन ते सर्वेस्परा उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन जुवांव पॉल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तो फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरे आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit el baranso serveți portor Sărgani som salbala tucea voi mama Un sărghitu cace Un sărghitu cace Un sărghinto ca ce Un sărghinto ca Servesc orace navi E cata ca Un sărghinto ca ce Un sărghinto ca बापा करोस तो पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समार्पणची तेच परीन जवान जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात
बावर्त सगोट परगट ठुया सौम्याचे जो तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्याचे सुख बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोवंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमयसता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुक्कामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये संगाती भगेम धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपवनान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमी सदांच सोसणिकायेन देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवच्याक ताणें शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारान सांग. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्यांक लक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंडर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकतऱ्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतयाने राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. आमच्या बावर्ताक लागून आमकां गूण करता ती. आमचे कश्ट पळयोवन आमकां समजोवन आमकां गूण करता ती.
ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली आमी हरी एकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितूंतले भाव म्हाका फोव ना पूण तुज्या कातरांच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D24 फॉन नंबर 153. दुनिया पोस्तो सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता राखतो दुनिया पोस्तो सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता समर्पण देता आमचो जीव तुका पोस्तो सासनीक जिविताच्या कानात आमकां राखतो दर्या पोस्तो सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तान संवसारांतली सोबीत पोला कशी फुलता आसून ती तुझ्या वर्तान सदां खेळता मनशाती मनशा प्राण सळवूच न्हय जाल्यार तांकां तूं सदां पोसताय राखतो दर्या पोसतो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान राखतो दर्या पोसतो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका वस्तू सासनी जिविताच्या कानान आमकां राखतो दर्या पोसतो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान पुळचेक तुजे इजिप्तांतली प्रितीन सोडयली परकी लोकांक आमकां तुजे रगत वारयले आरण्यांत तिंबो मारतना तुका आयकलें अमृत सारकें जेवण तुजें तांकां विसवालें राखतो दुनिया पोसतो सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तान प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा बागेवून जुवांव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतलो. ह्या खालत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सर्गार खुनांनी न्हय पूण तुका स्वरूप रूप बघून आमकां मेळाशें कर.
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. दुसऱ्या वंदिता सर्व तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोळ्या वैवेक मोक्ष शिकय तूं आमकां. मागी वचूं पाव दुसऱ्या वंदिता सर्व तुका क्रिस्ता सारक्या भोऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. दैवीक नोकर आमकां उगडली सडगोणेची महिमा शिकयली. खुर्साचो गरजेक जिविता हिंडाक तुज्या दिली व्हड मेलवान. मागे वचूं पाव दुसऱ्या वंदिता सर्व तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सारतावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले बरी आमी पाळूं. एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत साहित्य बरेंपण जालां. देखून धन्या देवाक आमी ह्या महान संता खातीर देवाक अर्गां दिवया. भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्याक एका जोड्यान अर्गां दिल्यांत तशेंच साबार रितींनी कुटुंबांनी आशिर्वादां बेसांवां मागोवन घेतिल्ल्या खातीर अर्गां जावन दिल्यांत. आमची अर्गां मौनपणी जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक समर्पून दिवया. बो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळता आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या हे बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडो. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय आनी अशें तुज्या उतरान आनी देखून तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरो न्हू बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं
आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत मोगाच्या न्हू जायतीं तेसांवां घेवन ह्या पून तळार तुमी आयल्यात. तुमचे पैकी 12 जाणांनी हे दोळूस तेसांवां हांगासर अर्पिल्यांत ती आमी जुवांव पौल दुसऱ्याच्या पांयां मुळांत थंयसर समर्पण दिल्यांत. दुवे सोबाळतेर बरो जावन भलायके बरीत भुरगें फावो जावच्या खातीर मागलां. परिक्षा बरोवच्या सर भुरग्यां खातीर मागलां. एका तरणाट्यान सुटसुटीत जावन काम करूंक आनी आवय बापूय काल जावंक. दोगां स्त्रियांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक. एका तरणाट्यान शिकोवन गेल्ल्या जाग्यार उर्बेन शिकोवंक आनी पार्ट टायम ताका काम मेळोवंक. गेल्ले मातयाचे केस पाटी येवच्याक मागलां. अनवर अवघडांतले राखून व्हरूंक मागलां. एकल्या भावाक कॅन्सर पिडेतावन बरेपण. एका चलयेक परिक्षेन जैत मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक तेगा जाणांनी मागलां. कुटुंबांतल्या सर सांद्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागलां. काणगेल्ले रीण फारीक करूंक दोगां जाणांनी. काजार बऱ्या रितीन जावच्याक मागलां. भावाक आनी आवयक तांच्या पिडेतावन बरेपण मेळोवंक. एका काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर मागलां. फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. दुबयांत विजिटींग विजाचेर गेल्ल्या एका चलयाक बरें काम मेळोवंक. तेका भुरग्यांक तांच्या परिक्षेन जैत. एका व्यक्तीक वायट सक्तेतावन सुटका. एका स्त्रियेची पेंगटां आनी गांठी दूख गूण जावंक. 3 वर्सांच्या भुरग्यान वस्तू उडोवचें उणें करूंक. पांयांची दूख उणी जावंक. पुताक बरी जिणये सांगातीन फावो जावंक. एका भयणीचें भांगार आनी एकल्यान काणगेल्लें तें फाटीं दिवच्याक बरें काम मेळोवंक. कुटुंबान समाधान. जायत्या समस्यांक वळख जाल्ल्या एकल्याक सुटका. भलायकेचें देणें लाबोवंक. पोतीची काळजाची पिडा गूण जावंक. जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावंक. दोंपरां गांठी दूख गूण जावंक. कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक बरी भलायकी. घरांत शांती समाधान मेळोवंक 4 जाणांनी मागलां. एका भावाची सर्जरी बऱ्या रितीन जावंक. पुताक बऱ्या कंपनींत काम मेळोवंक. एका कुटुंबाची भयण ICUंत आसा. तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागया. केस जडचे रावोंक. शेळ कोंकली एलर्जी गूण जावंक. एका दादल्याक आर्नियाच्या पिडेतावन बरेपण मेळोवंक. घर बांदूंक दुडवाची मजत मेळोवंक 2 जाणांनी मागलां. एकल्याच्या कुडींत आशिल्ले गायी गर्भांत आसचे फिब्रॉयड गूण जावंक. दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक 2 जाणांनी. जाग्याचे समस्ये बाबावां मदले बेगीनच इत्यार्थ जावंक. वाटेचे समस्ये परिहार. कंपाउंड वॉल बाउंड्रीचे समस्ये परिहार जावंक. गांठी दूख पोटान दूख उणी जावंक. क्रेटीन आनी अर्द्यांतली दूख उणी जावंक. आवयचो राग उणो जावंक. भुरग्यांनी शगुणांनी वाडोवंक. परगांवांत काम करच्या पोतीक बरी भलायकी. भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत. एका भावाक कॅन्सर पिडेतावन बरेपण. काम मेळोवंक आनी वायटांतले राखून व्हरूंक 2 जाणांनी मागलां. दांतांच्यो निज्ज्यो फोडाफोड जावची गूण जावंक. न्हवऱ्याच्या पांयांची उलोप गूण जावंक. दुवेक USA विजा मेळोवंक. कुटुंबांत शांती समाधान. भुरग्याचें अट्ट उणें जावंक. वडिलांक काल जावंक. बॅरिनांत काम सोदून आसच्या एका भावाक बरें काम मेळोवंक. पुताक बरी सैरीक मेळोवंक. एकल्यान अनैतीक संबंदांतावन पयस रावंक. एकल्यान कामाक फाटीं वचोंक. कुटुंबांत वायट नीव रावंक. एकल्यान बरें करून शिकोवंक आनी ह्या दिशेन येवच्यो सर अडकळी पयस जावच्या खातीर मागलां. हामाल पिवोवन येतावन सुटका मेळोवंक. एकल्यान नवें जिवीत मेळोवंक. नवी जिणये सांगातीन ताका मेळच्या खातीर मागलां. आज एका भयणीचें नीस रिप्लेसमेंटाची सर्जरी आसा. ती बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागलां. आमची प्रार्थना आमच्या काळजा मनांत आशिल्ली मौनपणी जुवांव पौल दुसऱ्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी समर्पण दिवया. तूं आमकां भाव येवकरिस्तसो आमकां करूं मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्ता संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक वाखाणू आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास नजमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. देवाची माई आमच्या बापया खातीर विनंती कर सदा आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. एक घडी बरो आमच्या सुमेस्त पिडेस्त भाव भयणीचो आमी उगडास काडया. आस्पत्र्यांनी व्हेंटिलेटर ती आसात, आमच्या घरांत आसात, शेजारा आसात. सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणीचो उगडास काण. तशेंच आमची पिडा शिडा सांज जुवां पावल दुसऱ्या मुखांतर बापा लागीं मागोवन तो आमकां बरें करून दी म्हणून एक घडी भर पिडेस्तां पासत आमी मागया. सुमयाचे नवी आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सोवेयाचो सर्गींचे बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक बागीवन जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या बागीवन जिनिये मुखान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त समोर तुज्या परजेन बगोवंक आनी बावर्तान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडेगणे आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवेयाचो बागेवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या नव्याण्या दिसा आमी तुका मान करता. तुजी महिमा आमी संतोष देवतावन येता. तो सुदेव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दीव. बागेवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली आमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेचे मनशां जावं आमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणे जियो आमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान सासणेक बगोवंक सासणेक संतोष बगोवंक आमी पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सदां सदां आसो. मोगाच्यानो परत तुमकां ह्या पुंतळाक येवन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आनी आराधनांत वांटेली जावन एकामेका खातीर मागिल्ल्या खातीर तुमचो आमी उपकार बावडता. आयच्या ह्या दिसा आराधन अर्थाभरीत चलोवन व्हरून तशेंच मिसाचें बलिदान आनी अर्थाभरीत प्रसंग दिवन आमकां मागोवंक आदार दिल्ले आसात. मानादीक बाब क्लॅनी डिसोजा रेक्टर कृपा साधना तरबेतीगर बचपे तांणी तांचो वेळ आमचे खातीर दिला. भोव अपुरबायेच्या रितीन आमकां देवा लागीं वेलां आनी देवाच्या काकुळतीचेर बरवसो दवरूंक ते तांणी आमकां आदार दिला. हांव तांच्या सांगाताच रावतां कृपा साधनांत आनी भोव सुटसुडीत याजाक मोवाळ आनी विशेष रितीच्या तालेन तांणी बरुल्ले देखून सो ते मंगळूरच्या देवापुण्या केंद्राचे डिरेक्टर जावन आसात आनी मंगळूर DSAची खातीर फुडें सरच्या उमेदवारींक भोव अपुरबायेची तरबेती ते दिवन आसात. तांच्या मिसावांत हांव सर बरें मागता आनी हांगासर तांचो वेळ आमचे खातीर दिल्ल्या खातीर तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान हांव तांचो उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत 6 भेटवणी केल्ले आसात. मानादीक बाप मार्क कुवेल्यो तशेंच मानादीक बाप तिमोती
ते आमच्यास पिरगजीचे हांगासर आयल्यात आज आमच्या खातीर तांणी मागलां तुमचो दोगांयचो हांव उपकार बावडतां आज आमकां गितां गावन आदार दिल्ले आसात डेनिस गोन्साल्वीस एक फावटी हांगासर ते आमकां कुमो करतात तशेंच तांकां आदार दिवची आनी आमकां आदार दिवची कॉयर मंडळी तुमकां देव बरें करूं डिवायन वर्ड TV हर एका मंगळारा दीस ताचे शिबंदी हांगासर येवन चित्रीकरण करून हर एका आयतारा दीस 1 वर 15 मिनटांचेर थंयसर आमकां डिवायन वर्ड TVचेर लायव्ह टेलिकास्ट हांगासर रेकॉर्ड केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा देखून तांचोय हांव उपकार बावडतां आमच्या धार्मीक स्टॉलांत धार्मीक वस्तू मेळटात तुमी भेट करियेत हर एका मंगळारा दीस हांगासर 10 वरार कुर्सावाट ताच्या उपरांत आराधन आनी मिसाचें बलिदान आसा तुमी हर एका मंगळारा हांगासर येवचें आनी तुमच्या कुटुंबादारांक शेजाऱ्यांक हांगासर येवंक तुमी तांकां सांगचें तुमचो आमी उपकार बावडटां तशेंच तुमची मागणी त्या सावां आमचे WhatsApp नंबर आसा थंयसर गेटी लागीं घाल्ल्या बोर्डाचेर आसात तुमची केदाळाय त्या सावां आसा जाल्यार WhatsApp मुखांतरी धाडून दिवयात त्या सावां खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागतले हांव आयच्या दिसा आमकां जेवण वदाकसून दिलां स्टेल्ला मेरी पिंटो सुरातकाल तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी भरपूर जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र देवाची आशिर्वादां मागतात तशेंच आयच्या दिसा साबार जाणांनी आमकां मुड्दोम दिवन आदार दिला तांचोय आमी उपकार बावडटां आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवण दिल्ल्यांक तशेंच मुड्दोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतले हांव मानादीक बाब क्लॅनीन मुखार येवन तांकां मानाच्यो वाती दिवच्यो आज जेवण आमकां वदाकसून दिलां स्टेल्ला मेरी पिंटो तांचो आमी उपकार बावडटां पिलोमिना डिकॉस्ता बेळमाण सिसिलिया पेरीस गुरपूर हेलेन मास्कारेनास गुरपूर मोली पिंटो सेंट तेरेज वार्ड स्टॅनी अनिता पिंटो देरेबैल वियोला डिसोजा पेरमुदे बेन्नी लोबो वामंजूर वेरोनिका डिसोजा सांबोस्त्यां वाडो जॉयल डिसोजा नित्या दरवाडो सिस्टर लिझी BS बचपे स्टीफन डायना डिसोजा पेरार मुड्दोम दिवन ह्या आमच्या भाऊ भयणींनी आदार दिला तांचो आमी मनापूर्वकी उपकार बावडटां देव बरें करूं फादर क्लॅनी आनी आतां आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया उबी रावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्गींचे बापा तूं जावन आसाय देन्यांचो दातार तुवें रचलेल्या हर एकल्यांक तूं मोगान पोसताय आनी सांबाळटाय ह्या तुज्या देण्यां खातीर आमी तुका अर्गां दिता आज हांगासर येवंक तुका आराधन करूंक तुजी बेसांवां जोडूंक आमचो भावार्थ तुजें तें थीर करूंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर आमी तुका बापा अर्गां दिता तर आतां आमी तुका समर्पिता हांगासर तयार केलें हें जेवण ह्या जेवणाचेर आनी जेवण सेवंकवेच्या आमा सवमेस्तांचेर आनी जेवण तयार केल्ल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या जेवणा मुखांत्र तुजी खुशी करूंक आमचें मिसांव करूंक आमकां आदार दी कशें तूं कश्टालें तें मोवाळाय दाखयताय दयाळाय दाखयताय तेच परी आज दिसपरतो ग्रास नासतना कश्टांच्या लोकांचेरय तुजी दयाळायची दिश्ट घाल आनी तांकां दिसपरतो ग्रास तूं फावो कर अशें आमी हर एकल्यांनी ह्या संवसारीक खाणा मुखांत्र आमी बळवोन जावन सर्गींच्या कामाक आनी सर्गींच्या पैनाक आमी उर्बेन आत्मीक रितीन तयार करूंक तें आदार आनी प्रेरण जावं हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Saniaso shantiso dut amso Pagewo zuwam paudusro Deivika kultiso bhaktato Pagewo zuwam paudamso Saniaso shantiso dut
आमचो भाग्यवान जुवां पावल दुसरो दैवीक आकुलतेचो भक्त तो भाग्यवान जुवां पावल आमचो नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैवीक भोगता आमच्या संता शांतीच्या कुंवरा नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैवीक भोगता आमच्या संता शांतीच्या कुंवरा Sandan moksevan tu so persel atlauda Krista so tumbalbon Obi sabe sorai kuba agewon zuwan paul dusro Raji sandan moksevan tu so persel atlauda Krista so tumbalbon Sabe sorai kubar Agewon zuwa paul dusro Naman naman tuka Naman naman tuka दैविक भोगता आमच्या संता शांतीच्या कुंवरा नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैविक भोगता आमच्या संता शांतीच्या कुंवरा मोघाळ पुत्रा सोवे ओंकार बऱ्या आशीर्वाद आमकां भगवान जुवां पावल दुसऱ्या आम्हा बसो विनंती कर भगवान तो स्वच्छ करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन